आमच्या मुरगांव तालुक्याचे भंडारी समाजा अध्यक्ष विशाल नाईक यांका आज आम्ही शुभेच्छा दिता आणि आमचे जे मुरगांव तालुक्यात जे कार्य आसा ते नेटान फुडें व्हरचें ही इच्छा बाळगयता आणि जे इश्यूज आहा आमच्या भंडारी समाजामध्ये ते इश्यूज ताणें घेवन मुखार वयचे आणि हांगसर आमचो जो हे भंडारी समाज आहा ताका एक संघ दवरचो ही तेजे कडेन मागणी आमची। आणि जे इश्यूज फाटले काढून फुडें जे नाचता कांय लोक फाटली इश्यू फुडली इश्यू घेवन बसता म्हाका एक मागणी आहा तेंचे कडेन न्ही बाबा तुमी बसा आनी काबार करा आमच्या भंडारी समाजा दुबळी निर्माण करूं नाका आमी फूट घालू नाका एक संघ रावया आनी भंडारी समाजा खातीर कितें तरी काम करुया। तेच भाशेन हांव म्हणटा आयज आमकां आरक्षणचें जाय इवन आमकां असेंब्ली इलेक्शना आरक्षण जाय ते सुद्दां आमकां भंडारी समाजा जाती निहाय आमचे सर्वे करून ते आरक्षण आमकां सरकार दिवपा आमी भाग पाडुया सरकारा कडेन वचोया आनी ते मागून घेवया। आज दामबाबाक श्रीफळ दवरून आयज आमची नवी कमिटीची आयज आमी सुरवात केल्ली आसा। तो गोमंतक भंडारी समाज ह्यो सगळ्यात मोठो समाज आमच्या गोमंतक भूमी तशेंच समावेश सबंद देशभर गोमंतक अशे भंडारी समाजाचो लाभलेलो आसा। आयज खंय तरी आमकां प्राधान्य मेळचें म्हणून आयज सगळे जे आयज लोक हांगा जमा जाल्ले आसा हे आयज खंय तरी तटस्थ आणि आपली कडक भूमिका घेवन अशें फुडें चल्ले आसा। कारण गोमंतक भंडारी समाजाक हांगा सदांच काफील म्हणून समजता पूण कारण कोण आसा सिरियसनेस कोणाचें नासता पूण हेच्या फुडें जे भंडारी समाजाचे जे कार्य जर फुडें घेवन वयतले तेजे खंय तरी रिजल्ट लागपाकूच जाय ह्या दृश्टीकोनान आमी फुडें सरतले। कारण आमचे हितून खूब जाण अनएम्प्लॉयमेंट अशे इश्यू भरपूर अशे पेंडींग आसा तेजेरूय खंय तरी आमी हेजेर चर्चा केली। आयज आमचो नवनिर्वाचित आमचो अध्यक्ष विशाल नायक हेणी आपूण हातीन घेतलेले आसा ह्यो समाजीक कार्य। सो ह्या समाजीक कार्याक सगळे मेळोन आमी काम करतले। आमच्या मदीं कसलोच मतभेद ना। मुरमुगांव तालुका ह्यो तटस्थ आसा आणि भंडारी समाज हांगा जी आमची जी हांगा भरीव आहा ह्यो मोठी संख्येन भरीव आहा। सबंद गोंयांत 60% असो भंडारी समाज राजकीय क्षेत्रांत नव्हे तर सर्व क्षेत्रांत आमचो समावेश आहा मोठो। खंय तरी कोणीच आमकां अंडर एस्टिमेट करचें न्हू कारण आमी लोकां खातीर आसले आनी जे कोण भंडारी समाज फक्त सर्टिफिकेटी पुरती समज भायर येता जाल्यार तुमकां आव्हान करता तुम्ही ओपनली आमचे कडेन येवचें कारण सर्टिफिकेट आनी भंडारी समाजाच्या नांवा पुरती भंडारी समाज ना। आमकां सगळे दृष्टिकोनांतून फुडें वचपाची गरज आहा तेन्ना सगळ्यांचो समावेश जाय। संबंद मुरमुगांव तालुका न्हू तर संबंद गोंयचो भंडारी समाज जागो जावपाची गरज आहा। गोमंतक भंडारी समाज मुरगांव तालुका हांची नवीन नूतन समिती वर्ष 2024 ते 2029 पर्यंत नियुक्त जाल्ली आसा आनी ताका केंद्रीय समितीची मान्यताय बीन प्राप्त जाल्ली आसा। ह्या संदर्भात आज आमी आमची पहिली बैठक ही पदभार सांबाळटा आसतना आमच्या समाजाच्या हॉलान आमची आज मिटींग आसा। ताजे पयलीं अशें ठरलें की आमचे ग्रामदैवत जें आसा श्री दामोदर ताचे चरणी श्रीफळ अर्पण करून आमी आशिर्वाद घेवचो म्हणून तसो आमी देवाचो आशिर्वाद घेतिल्लो आसा। तेन्ना समाजाचें कार्य फुडें व्हरता आसतना आयज आमी सगळे समाज बांधव हांगा बऱ्या व्हड्या उमेदीन अशे आयज वेळ काडून जमिल्ले आसा। तांची तळमळ समाजा बद्दल तांचो प्रेम समाजा बद्दल दिश्टी पडटा। तेन्ना फुडें कार्य करता आसतना आमी सगळे एकठांय रावन फुडें काम करतले हातूंत भितर कांय येना। तर आयज कितें आसा समाजाक भेडसावणारे अशे खुबशे प्रश्न आसा तातूंत भितर खास करून एज्युकेशन म्हणनाका अनएम्प्लॉयमेंट म्हणनाका तातूंत भितर हेल्थ आनी तुगेलें हावजींग अशे हे मेन मुद्दे जे समाजाक आयज आमचे गुरफटलेले आसा। तेन्ना समाज बांधव हातूंत भितर खूब त्रस्त आसा इतलें आसा हे विशय आमकां केंद्रीय समिती कडेन व्हरून केंद्रीय समितीन ते सरकारा फुडें व्हरून ते हाजेर कितें तरी सॉल्युशन काडून आमच्या समाजाक सगळ्यांक हें करपाक कित्याक एज्युकेशन म्हणलें जाल्यार आयज आमी पळयतात खुबशीं भुरगीं खूब बरी शिकिल्लीं आसा आमचे भितर पूण तांकां फर्दर स्टडीज करपाक भायर वचपाक तांचे कडेन फायनान्शियल स्टेटस बरें नासता। दीस इज द मेजर इश्यू। दुसरें अनएम्प्लॉयमेंट आयज आमी आमचे शिकलेले भुरगे जे आसा ते आयज एज्युकेटेड अनएम्प्लॉयड म्हणजे कितें आसा इंजिनियर जाल्ले भुरगे आयज सेल्साचें काम करतात हें आमकां दिश्टी पडटा। पूण हें अशें जावचें न्हू क्वॉलिफिकेशना प्रमाणे तांकां एम्प्लॉयमेंट मेळचें। तशेंच फुडें आमचें हेल्थाचे दृश्टीन हेल्थाचे सगळे बेनिफिट्स आमच्या लोकांक मेळना ते सगळे आमच्या लोकांक सगळ्यांक पावपाक जाय। आनी हावजिंगाचें म्हणलें जाल्यार तुमी आयज पळयता आमच्या कोर्टांनी डेप्टी कलेक्टर म्हणनाका मामलेदार म्हणनाका सिव्हील म्हणनाका आमचे भंडारी समाजाचे जास्तीत जास्त कूड मुणकाराच्यो आनी टेनेन्शियल कोर्ट केसी ह्यो आमच्यो रेंगाळत पडलेल्यो आसा कितले तेंपूत हाजेर आमकां सॉल्युशन जाय। तातूंत करून एक 2-2 जनरेशनां 3-3 जनरेशनां ह्या केसींनी गेल्लें आसा। सो आमी आतां हो विशय फुडें व्हरतले ताका लागून आमकां सेन्ससाची गरज आसा। सेन्ससाचो विशय आमी
प्रामुख्यान हातीन घेतले आनी आमी कुठ्ठाळे मतदारसंघांसून आमी सेन्सस चालू करपाचो विचार केला. कुठ्ठाळे तशेंच दाबोले मागीर वास्को आनी ताजे नंतर मोर्मुगांव. हातूंत भितर ही व्हडली जबाबदारी म्हाका दिल्ली आसा अशें हांव समजता. पूण कितें काम सोंपें ना तरी सुद्दां कठीणूय ना, कारण म्हाजी टीम बरी आसा. म्हाजी टीम सगळी एन्थुजियास्टीक आनी एक्सायटेड आसा. सगळे यंग मायंड्स आसा, तांचें विजन बरें आसा आनी तांकां काम करपाचें म्हणजे वेगळे वेगळे प्रोफेशनल आसात. तातूंत एडवोकेट आसात, तातूंत इंजिनियर आसात आनी हांकां सगळ्यांक सांबाळून घेवनूच हांव फुडें गेलां. आनी आयज हांव तांच्या फाटबळाचेर हांव अध्यक्ष म्हणून जालां. तेन्ना ह्यान फुडें समाज मुरगांव तालुक्यान फुडें व्हरता आसतना हांव फक्त तांचें म्हाका आयज पर्यंत तशें हें मेळ्ळां, सहकार्य मेळ्ळां, तशेंच ह्यान फुडें सहकार्य मेळटलें, तांचें योगदान आसतलें आनी तांकां सगळ्यांक बरोबर घेवन हांव फुडें वतलों. हें म्हाजें ध्येय आसतलें आनी होच म्हाजो प्रयत्न आसतलो.